दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. फादर आता अन्य एका विशयाक हांवें येवचें जाल्यार आमी हेरा समुदायांत हेरा धर्मांतल्या समुदायांत आमी पळयता जर तर एक काजार जालें आनी तांकां त्या भुरगीं जल्मोनात त्या वेळार तांणी अनेक स्त्रिये लागीं काजार जाल्ले सबार दाखले आसात. तशें आमच्या क्रिस्तांवां मदें साध्य आसा की फादर? ना, हेर धर्मांनी ते करून दितात ती तांची पद्दत, ताचे विशीं हांव उलोवंक वचना. ओके. तांचे धर्माचें तें तेंची तप. आमकां कथोलिकांक एक पटीन तुवें काजार जातच आनी एक काजार जावंक मेळना. कित्याक भास दिल्ली आसा. काजाराचो बेसाचो पयलो उद्देश समजून घेवया आमी. दोगांक काजार जातात. जेजू म्हणटा एकटो दादलो आपल्या आवयक सांडटलो आनी स्त्रियेक एकवटतलो आनी ती दोगां एक जातली म्हणटा. म्हळ्यार काजाराचो पयलो उद्देश मनशाक सांगात जाय. एका चल्याक एका चलये कडेन आकर्शण आसा. तें आकर्शण ओडणी ती देवानच ती घाल्ली आसा. ओडणी ना जाल्यार कोण काजार जाताय? जायना. ती ओडणी आसा आनी ती ओडणी आसल्यार मात काजार जावंक जाय. एक आवय फोर्स करतात भुरग्यांक, हां तूं काजार केन्ना जाताय, काजार केन्ना जाताय, काजार केन्ना जाताय. तांकां काजार जावंक मनच ना. खंयचेंय कारण जावं ताका कारण विविध आसतात. जाय जाल्यार वेळ आसा ताचेर आमी उलोवया. पूण ती ओडणी आसा पळया देखून ती लागीं येतात, काजार जातात. भुरगीं त्या एकवटाचो फळ. भुरगीं जावंक जाय म्हूण पयलें कोण काजार जायना. म्हाका एक सांगात जाय, सांगातीण जाय देखून आमी सांगाता येता. ओके. तातूंत तुमी एक घरकार आनी घरकार म्हूण सांगाता जियेलात केले, प्रयत्न केले, सैमीक थरान जालें, मागीर दाक्तरा कडेन गेल्यात. एके फावटी कितें उण आसता, जोगां तें आसता, आनी कितें चिंतप जाणा तुवें, भुरगीं जायना जाल्यार स्त्रियेक तिजे थंय कितें तरी उणेंपण आसा. ना ना आतां आमी जाणा उणेंपण दादल्या कडेन आसता, स्त्रिये कडेन आसता वा दोगां कडेन आसत. दोगांनी तपासणी करूंक जाय आनी करून मागीर ताका वखदांनी ट्रिटमेंट आसा तशें जावन जाय. पूण तें सक्कट केलें, देवा कडेन मागणेंय केलें, भुरगीं थोड्यांक जाता थोड्यांक जायना. तें आमच्या हातान ना. पूण काजारी जिवीत मुखार वचेत न्ही. भुरगीं जावना म्हणून तुवें आनी काजार जावंक सोदताय. हें कोणाचें चिंतप जाणा, हें दादल्या मनशाचें. म्हणल्यार म्हजें संतान काबार जाता, म्हाका भुरगीं ना जाल्यार मागीर म्हजें संतान खंय गेलें. हें स्त्रियां कडेन हें चिंतप ना. स्त्रियां कडेन तांकां एक दूख आसा, हांव एक आवय जावना म्हणून. कित्याक लोक तांकां सकयले नदरेन पळयता, ती एक वांज स्त्री म्हणून. हे परत्यांनी चुकीचें चिंतप, सारकें चुकीचें. म्हणटच परत्यान काजार जावंक साध्यच ना. भुरगीं ना म्हणूनय जावंक जायना, तुवें म्हणूंक जायना म्हाका आतां आनेक स्त्रिये कडेन मन आसा देखून हांव तिच्या कडेन काजार सोदतां. ना, हाची खबर हांवें आदीं काडला. आतां तांकां आमी आंग्लिकन म्हणटात पळय, तांची सुरवात कशी जाली. हेनरी आठवो राय कथोलीक, इगर्जेन काजार जाल्लो मनीस, ताका अनेक स्त्रिये कडेन आकर्शण जालें आनी तो तिचे लागीं काजार जावंक सोदता. ही जिवंत आसा ताची घरकार. इगर्जेक ताणें विचारलें, इगर्जेन ना म्हणलें. ताका राग आयलो देखून ताणें कितें केलें, आपणाचीच इगर्ज चर्च ऑफ इंग्लंड म्हूण सुरवात केली आनी मागीर ताका आंग्लिकन चर्च म्हणटा. ते वेंगट जाले. इगर्जेन ताका सोडूना आनी इगर्जेन सारकें केलें. कित्याक इगर्जेन आनीक वेगळो कायदो करूंक जायना. देवाचोच कितें कायदो आसा तो इगर्ज मुखार व्हरता न्ही. वय फादर आमी आतां ह्या संवादाच्या अंतीम पांवड्यार आसतना काजार रद्द करच्या विशयांत, आमच्या कथोलिकाची काजारां रद्द करच्या विशयांत खंयच्या कारणां आसल्यार
बळात्मक कारण म्हणून आम्ही सांगतो वय. काजार रद्द करूंक साध्य जाता. आसा. आतां आदीं जातालें, आतां तितलें जायना. म्हणल्यार आदीं आमची काजारां सैरीकेन जातालीं. वय सैरीकेन जातालीं. चलो येता आनी ताच्या घरचीं कोणी चलयेक चेडवाक पळोवंक आनी तांणी दाखयलें एकल्याक. ओके. हां कळ्ळें वय. दिवचें दुसऱ्याक. कित्याक थंय जर आसा एकटी म्हालगडी चली आसा, आं तिचे थंय कितेंय उण आसात, कितेंय जावं, वो पळोवंक तितली बरी दिसना वा कितें, आनी दुसरी आसा तिका दाखयलें, दुसऱ्याक दाखयलें आनी हाका पसंद जालें. काजाराच्या दिसा धाडलें कोणाक? म्हालगडेक. कित्याक चिंतप कितें, पयलें म्हालगड्याचें जावंक जाय, मागीर दुसऱ्यांचें जावंक जाय. नाजाल्यार तिचे कडेन कोण काजार जावचो ना म्हणलें एक चिंतप आसा आमच्या समुदायात. म्हळ्यार तुवें फसयलें न्ही, तुवें दाखयल्लें एकल्याक, दिल्लें दुसऱ्याक. फसोवंक जायना. तेन्ना तें काजार रद्द जाता. मागीर हाणें पुरावो हाका दाखोवंक ना म्हाका, आमी पळयल्ली ही. ओके. आनी पुरावे आसात. कित्याक काजारचें पळोवंक सैरीकेन काजार जावंक येता पळोवंक न्हवरो एकलोच वचना न्ही. वय सांगात आनी एक दोगां तेका कोण आसतात. आं एक स्त्री आसतातूच खंडीत. त्या हातूंत. कित्याक म्हळ्यार स्त्रियांनी पळोवची नदर वेगळी आनी दादल्या मनशांनी पळोवची नदर वेगळी आसता. म्हणून ते काजार पळोवंक वयचें आसता, मागीर काजार घट करचें म्हण आसता न्ही. वय सकट वय आसा न्ही. हां थंय फटयलें, ते काजार फटोवन जावंक जायना, तेन्ना तें काजार रद्द जाता. ओके. एक. दुसरें आनी एक आसा, चिंतुया एकल्याचेर एक तुवें बळ हाडलें. आतां चिंतुया एक चेडवाक एकल्या कडेन काजार जावंक जाय, पूण घरचीं तयार ना. तो नाका खंयच्याय कारणां खातीर. ताजो गांव वेगळो आनी कितें. दुर्दैवान आमकां जात लागता न्ही थोड्याक. तशें क्रिस्तांव पूण तिका मन ना. पूण मन नासतना ती काजार जाता. मन नासतना ती काजार जाली आनी हें तिणें कोणाक तरी बरोवन दिल्लें आसा काजारा पयलें आपली इश्टीक. म्हाका मन ना, कित्याक आवय म्हणटा हांव जीव दितां. अशें घालतलें आसात. तूं तयार जाला हांव जीव दितां म्हूण पियान आपूण काजार जाली. आतां काजार क्रिस्तांवां कशें तुवें आप कुशेन जावंक आसा. आनी तितून म्हणून ते विचारता तुमी कुशेन काजार जावंक एकामेकाक काजार जावंक सोदतात? वय म्हूण जाप दितात न्ही. वय तिणें दिल्ली भियान. वय जावेत, चलोय जावेत, हांव पळय तयार नात. भियान ताणें म्हणलें. पूण ताणें कितें तरी कोणा तरी हें बरोवन दिल्लें आसा जाल्यार चड बरें, पुरावो आसा काजारा पयलेंच. हां आनी मागीर ताका ताचे कडेन मन ना आनी तो सांगता हांव कुशेन जावना म्हणून. पूण गोंयांत अशी एक केस जाली खंय. आमच्या एका जेजुईत पाद्रावान म्हाका सांगली. एक ग्रेस्त पुर्तुगेज उलोवच्या कुटुंबांतली चली, तिचें लग्न ठरयलें कोणा लागीं? आनी एका ग्रेस्त पुर्तुगेज उलोवच्या मनशा लागीं. पूण तिका मन आसलें कोणा कडेन? तिचो ड्रायव्हर आसा आपल्या ताच्या कडेन. हें आवय बापायक कळीत आसलें. देखून तांणी ना तें ना ताका एक बऱ्या घराण्यांतले सैरीक केली आनी तिणें तयार जाली. मन ना पूण तयार जाली, गेली परस्पर. हें आतां वातिकान दुसरे सभे उपरांत शें दिसता. सुरवातेच्या हांव पयलें म्हाका सारको तो उडास ना, पूण कितें जावं एरस्पेरा केली. मागीर थंय पाद्री विचारता न्ही, तूं आप कुशेन हाज्या लागीं काजार जाताय? ना तिणें म्हणलें. शीत हय ना म्हणलें. पयलें तिणें आतां कोण म्हणटा तिणें वचून पाद्र्या पास सांगचें नाका आसलें. पाद्र्या बी म्हणटा आसलो ना तूं जा हांव पळय. अशें करतले आसात पाद्री. ओके.
कळ्ळें वय ना 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 आले कुटुंबाक लज जाता तूं हे जवळ कुटुंबांतले तूं हाज्या कडेन काजार जाता ते कसली तूं अशें तिका मन आसा आतां ते तिचो निर्धार न्ही तिचो निर्धार कसल्याय कारणाक जावं आमकां पसंद ना जायत पूण तो तिचो निर्धार म्हूण ती कितें करता ती जाणा आसली म्हज्यान हांगा ना म्हणूंक जायना आनी ना म्हणल्यार ही म्हाका सोडिना हांव थंयच इगर्जेंत आल्तरेच्या मुखार आनी ना म्हणलें तितलेंच न्ही ती घुंवली आनी इगर्जे भायर गेली ड्रायव्हर तो रेडी आसलो थंय तिचो ड्रायव्हर गेलो हें आमचे थंय 15 वर्सां गोंयांत घडली गजाल हांव म्हणटा भोव बरी गजाल म्हणटा तिका मन असल्या कडेन तिणें काजार मन आप कुशेन कोणेंच बळजबर्स करिनासतना काजार जावंक जाय ते मात काजार जाता ओके कोणेंय कसलोय प्रेशर तुजेर हाडूंक जायना घरच्यांनी जावं दुसऱ्यांनी जावं आतां थोडी मोगार पडली आसतात पयलीं भोंवली मागीर तांतले एकलो आसतना म्हाका हो उपकार ना हो ही उपकार ना तेन्ना तो म्हणटा तूं करना जाल्यार हांव जीव घेता आनी तशें कितें पूण भिरांतीन तूं जाताय तें काजारच न्ही आनी ताका पुरावे आसात पुरावे जर आसात जाल्यार आतां ते गोंयचे स्त्रियेन तिका पुरावे गरज ना तिणें तें विचारल्यार ना म्हणलें फाटल्या दिसांनी हांवें एक विडियो पळयलो खंयच्या भारतांतच केरळाचो गी तो आंध्राचो गी म्हूण म्हाका कांय कळुना तो केरळाचो आनी सिरो मलाबार रायट म्हाका दिसता तांचें कितें तिणें तें ना म्हणलें सक्ता मुखार सगळो अजाप मागीर विकार बंद कर तो गेलो साखरेस्तीक विकाराच्यान फोर्स करूंक जायना तूं कित्याक काजार जायना इतली तयारी जाली तुका पयलें सांग तें कांय आमकां लागना तांणी भास दिवची एकामेकाक सक्रामेंत तांणी तो एकामेकाक दिवचो आमी ताचे साक्षीदार मात्र थंय पाद्री म्हणटच हें कारण जालें ओके मागीर थोड्यांक आनी थोडी अशीं आसात काजार जाली खंयच्याय कारणा खातीर आवपाक लागून जावं म्हण आवपाक चडशें आवपाक लागून पूण तांकां वडणी ना काजार कुडीचो संबंदच ना आतां हें 3 दिसां भितर संबंद जावंक जाय ओके जावना तुवें वचून इगर्जेच्या वडिलांक सांगल्यार तें काजार तेन्नाच रद्द जाता सो विदीन 3 days हय तुवें केल्यार पूण ताचे उपरांत तुवें रावलें कांय म्हणलें तुवें चिंतलें आनी कुडीचो संबंदच ना एकच स्त्री तयार ना नाजाल्यार दादलो तयार ना तें काजार पुरतें जावंक ना तें जावना देखून काजार मोडटा कळ्ळें ओके तें काजार मोडटा पूण तांणी कुशेन संबंद येवना पूण ती कुशेन सांगाता जिवंक तयार आसा जाल्यार तो तांचो निर्धार तांतू आमी कांय म्हणूंक जायना पूण संबंद येवंक ना आनी एकले म्हणटा वो स्त्री म्हणटा वो दादलो म्हणटा म्हाका ना हांव काजार जावना आंकवार मनशां बरीं जीं येता हें कितें आनी ताका तपासणी जाता मेडिकल आनी कितें हट जाता हें अशें कित्याक जाता एके फावटी तांचे ती वडणी ना ओके काजाराची म्हळ्यार चल्याक चलये कडेन आकर्शणच ना व चलयेक चल्या कडेन आकर्शण अशें आसतात आवपाच्या बळान ती जातात एके फावटी पूण आतां आमी समजून घेवंक आसा सक्तांनी कितें काजार जावंक जाय म्हूण कायदो आसाय देवान कायदो केलाय सक्तांनी काजार जावंक जाय ना तें देवाचें निर्मणें वय पूण आंकवारी बेस एक बरो बेस आंकवार बेसा प्रमाणे तूं जिये न्ही तुका मन ना काजार जावं कसलेंय कारण जावेत तें थोड्यांक कुडीन म्हळ्यार वडणी ना म्हणलें हांवें थोड्यांक आतां पळया दादल्यांक स्त्रिये कडेन वडणी ना दादल्या कडेन वडणी आसा पूण तुका ताजे कडेन काजार जावंक जाताय आमची घर सोडिना आतां तांकांय हें कितें म्हूण
तांकां आमी मानान लेखूंक जाय तशें कांय ना, पूण दादल्या कडेन ओडणी दोगा दादल्यांनी काजार जावंक जायना इगर्जेंत, दोगा स्त्रियांनी काजार काजार जावंक जायना. पूण तशें आसल्यार तांकां आमी समजून घेवंक जाय, कित्याक तें तांची कांय चूक ना ती. कितेंय तांचे कितें म्हणे आमचे जिन्स आसात पळया, तातूंत कितें तरी एक दोश आसता आनी ताका लागून तशें आसता. कळ्ळें वय. देखून तांकां आमी समजून घेवंक जाय. आनी ती तांच्या कुशेन जर काजार जायसर उरता तर भोव बरी गजाल. हांव अशें म्हणून सोदिना सकट आंकवार रावली तांचे कडेन कितें दोश आसा देखून ती आंकवार रावतात, न्हय. तांकां त्या काजारी बेसा कडेन ओडणी ना जावेत वा तांकां तो नाका. आतां पळया, गोंयांत हांव पळयतां कितले शिकपी चली आसा बरे जोडतात, पूण आतां तांकां ज्या प्रायर काजार जावंक मन आसलें त्या वेळार तांणी तो नाका वो नाका वो नाका म्हूण सोडलें. आतां मन आसा, कोणी मेळना. मेळनात. मागीर दुसरी वाट नासतना तांकां रावचें पडलां. तशें चले आसात, पयलीं जोडीत रावले, शिकत रावले सगळें. आतां सकट आसा पूण सांगातीन मेळना, मागीर आंकवार रावचें पडलें न्ही. वयफल अशेंय आसात. म्हणटच तें कितेंय जावं, तें काजार जावंकूच जाय म्हण देवाचो कायदो नासल्यान ती आंकवार रावून आंकवार बेसाच्या कायद्या प्रमाणे चल्ल्यार ती भोव बरी गजाल. आनी ती आदी पासून आसा. आमच्या पयस धर्मसभेचो इतिहास तुमी घेतलो जाल्यार वो आसा. काजार जायनासतना रावल्लीं आसात. आतां आनी एक म्हळ्यार मानसीक हें ना कितें आनी मानसीक दोश, सायकोलॉजिकल इम्बॅलन्स, ओके. ती पिडा, ताका ट्रिटमेंट पयलीं आनी करूं ना. तें काजार जाल्यार मनशाक हें चडशें खंय जाता, सेरीक केल्ल्या काजारान ओके. ताका एकच हिका कळटा वो नॉर्मल मनीस न्हय, हो हाका कळटा ही नॉर्मल मनीस न्हय. तर हांचे कडेन कसो आमी संवसार करचो, म्हणजे आमच्या कुटुंबाची गत कितें मागीर. तेन्ना तें फटोवन म्हूण जालें न्ही काजार, फटयलें तें काजार तुजें रद्द जाता. प्राय काजाराक प्राय ठरयल्ली आसा न्ही, इगर्जेन प्राय ठरयल्ली आसा. आतां ती 18 वर्सां चलयेक आनी चल्याक म्हाका दिसता 21 वर्सां दिसता तें आसा. म्हळ्यार ती हाका पावलात, तांकां आतां समजता सगळें. फाल्यांची त्या एका 15 वर्साच्या हाडून फटोवन पळोवंक जिवान चली बरी दिसता जाय तर धटी मुटी, पूण तिका प्रायज जावना. प्रायन फटयलें आसा जाल्यार परत्यान फटोवन काजार जावंक जायना. ते प्रायाचें जावं दी, तांच्या हाचें जावं दी, खंयचे गुणाचें वा पिडेचें तुवें फटोवन काजार जावंक जायना. तें काजार रद्द जाता. म्हळ्यार तें पयले पासून काजार न्हय म्हणून इगर्ज माता ठरयता. तें काजार जाल्लें न्ही, लोकांच्या नदरेन तें काजार जालां, पूण इगर्ज माता म्हणटा हांचें जें काजार जावंक मूळ तत्वां जाय, बुन्याद ना, तें बुन्याद नासल्या वेळार अशें जालां. देखून हें काजार न्हय म्हूण इगर्ज तें रद्द करता. डिवोर्स न्हय तो. आनी मागीर दुसरी आनी थोडी कारणां आसतीत. कित्याक हांवें तुमकां पयलें सांगलां, हांव खंयच्या ह्या काजाराचे रद्द करच्या ह्या प्रोसेसांत हांव खंयच ना. म्हाका ताजो अणभव ना. आतां थोडे कॅनन लॉ तांणी कितें सांगलां तें तितलेंच वाचून हांव जाणा. पूण आनी दुसरीं कारणां आसतीत ना म्हणून. पूण ती दुबळ्या घराण्यांतली, तिका शिकप ना, तसलीं ही सकट नाका जाल्लीं कारणां, हाका अर्थ ना. एक केस एका पाद्र्याबान म्हाका सांगली ती. इतले चलयेचें काजार जालें, अरे सगळें डाम डूम करून आनी सगळें जालें. मागीर ती आयला आपणाक काजार रद्द करूंक जाय म्हूण. कित्याक काय विचारलें आनी ताणें म्हाका फटयलें तुका फटयली. कितें खंयच्यान तूं फटयली? ताणें फादर म्हाका सांगलें ताजो इनकम कितलें 70,000 अशें कितें तरी म्हयन्याक. अशें
आतां पळयल्यार कितें फादर ताजो पगार म्हणले 40,000. पण ताणें म्हणलें 70,000 आतां खंय 40,000 देखून म्हणजे फादर म्हणलें काय अरे 40,000 पूण आसा न्हू कित्याक उलयता तुमी फादर कितें जाता 40,000 ताणें म्हाका फटयलें म्हाका नाका तो. मागीर तिचें काजार कितें जालें रद्द हांव नेना ते सकट हांवें त्या फादरा मागीर विचारता त्या केस आयिल्ली मात्र ती. ओके. मागीर कितें जालें हांव नेना पण असलें आसात आमची. हे सगळें ल्हान ल्हान चिल्लर कारणां खातीर म्हाका दिसना ते दिता पण तुजी कारणां बरी सॉलीड वॅलीड आसूंक जाय. आनी चड कारण आसा एका परस चड कारण आसा मागीर इगर्ज तें काजार रद्द करता. पूण म्हजें एक चिंतप कसलेंय आतां तुवें फटयलें आसा जाल्यार तें सारकें न्ही. आतां तुमकां एक आनी एक उदाहरण दिता. एक हें चड अशी जाता आसतली सैरिकेन जाल्ल्या काजार वेळार कितें करतात आतां शिकप विचारल्या वेळार ती शिकून आसा इतलें शिकलां म्हणटात. आदीं कितें आसलें मॅट्रीक पास जाल्यार मॅट्रीक म्हळ्यार आतांची 11वी तें पास जालें ब्रिटीश सिस्टम ती. पूण शिकले फकत 7वी वा 8वी. त्या वेळार फॉर्म म्हूण आसले फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म सिक्स्थ फॉर्म. सिक्स्थ फॉर्म म्हणल्यार मॅट्रीक. इल्लो कोणें शिकला थर्ड फॉर्म म्हळ्यार आतांची सुमार 8वी अशें म्हणया फटयलें म्हणचें दिया आनी काजार जालें. तें तुज्यान व्हडलें कारण करूंक जाता. आनी तसलें जाल्ली मागीर कळून आयला ताणें सांगतना मॅट्रीक जालें म्हणलें मागीर मॅट्रीकच जावना पूण थंय आसात बरीं खंय म्हणल्यार कितें मॅट्रीक जालें म्हण वा कॉलेज डिग्री केली म्हण तुका कितें तूं बरो मनीस जाताय ना न्ही. ही सगळी हांव म्हणटा भोव चिल्लर कारणां थंय वयलें फटयलें वय हांव ना म्हणना सत गजाल सांगूंक जाय आसली. पूण शिकपाचेर आदारून कोणाचें काजार उरता वा मोडटा म्हणूंक जायना वा दुडवाचेर आदारून येना. तुका म्हयन्याक 1,00,000 पगार मेळटा गी वा तुका 25,000 मेळटा ताचेर आदारून ना तें. पूण आतां आमचें चिंतप तशें जालां असल्या गजाली जावन मागीर ना म्हाका तो नाका वो ती नाका असलें आतां आमी खतली घुसपल्यात. ही खरीच एक दुखाची गजाल. आनी दुखाची गजाल म्हणजे ताचें मूळ कारण म्हाका काजार म्हणल्यार कितें तें समजूंक ना. हांवें म्हजी बुन्याद घालूंक ना. काजार जावचे पयलें तुवें देवा कडेन मागूंक जाय. म्हाका एक बरो सांगाती एक सांगातीन फावो कर सायबा म्हण मागूंक जाय. आनी मागीर जातच सदां मागणें करूंक जाय. देवाचो आदार मागूंक जाय. तूं आमकां सांगाता तुवें हाडलाय बापा आमकां सांगाता दवर मरता सर म्हण करूंक जाय. मागीर हें जाताना मदें आडखळी येतीत कांटे खुंटे लागतीत पूण सांगाता वचूंक तोच देव आदार करता. आनी हो म्हजो एक अणभव. आनी सपोज पयलें म्हज्या आवपाय विशीं सांगता. म्हज्या आवपायचें काजार आज म्हज्या बापायचो जल्माचो दीस. तो जिवंत आसलो जाल्यार आज तारीख कितली 20/4 फेब्रुवारीची ताका 105 वर्सां भरता आसली. ताचो गांव कुंदापूर आनी तो वावर करूंक गेलो मुंबय काम करतालो. आनी ताचें काजार ठरयल्लें जानेवारीचे 3 तारीखेर 1946 1946 तो मुंबय काम करतालो. ताचो आवपाय गांवांत कुंदापूर इगर्जे लागीं. बापायन ताका नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत अखेरीक एक पोस्ट कार्ड बरयलें तुजें काजार ठरयलां आतां रजा घेवन गांवांत ये. तो आयलो गांवांत आयलो. हें म्हाका म्हज्या बापायनच सांगली ही गजाल. हांव पाद्री जातच जायते वांटून घेतालो. ही एक गजाल ताणें वांटून घेतली आनी आज हांवें तें तयार केलां. हांव मागीर आतां युट्यूबाचेर हें घालतां. आयलो आनी थंय कुंदापूर इगर्जे लागीं हट आमची सैरी आसात करवाल घराण्यांतली असो तांकां मेळून गेलो. आनी एका सैरो मध्यम प्रायाचो ताणें ताका विचारलें हें म्हज्या बापायचें नांव एडवीन पूण लोकांक आपोवचें एडी
आतां तुजें काजार जावंक सकट तयार जाला हें तुवें व्हंकलेक पळयलाय? ना बाप्पू म्हळ्यार ना अंकल. अंकल ओके. ना बाप्पू. कित्याक? ताणें सांगलें पाय मायन पळयलां आनी तांणी सकट ठरयलां. तें बरें आसा रे, पूण तूं कोणा कडेन काजार जाताय? कुड्ड्या कडेन, भेऱ्या कडेन, मोन्या कडेन, थोंट्या कडेन वचून पळयना काय? चल वचून पळोवन ये म्हणलें. हो घरा येयलो आनी आपल्या आवयक सांगलें. आवयन म्हणलें खंय आतां पळोवचें कितें आसा? सक्कट आमी पळयलां, सक्कट बरें आसा. तुजो बाप्पू तुका एक सांगू आनी तूं एकलो आयकूं. मागीर म्हणालें की बरें तुका जर आतां तितलें मन आसत जाल्यार फाल्यां वच, रावूंक ना. वच दनपारा उपरांत वच पळय आनी ये. हो जाणा म्हज्या आवयचो गांव त्रासी. कुंदापुरी गर्जे कडेन तावन गंगोळी न्हंय कडेन येवंक पयलें चलोवन येवंक जाय. तें सुमार एक 2 किलोमिटराची वाट जाता इगर्जे कडेन तावन येताना. मागीर न्हंय उतरूंक जाय. तुमी जाणा ती कितली न्हंय रुंद आसा ती. तें 1.5 किलोमीटर ओडे हांगा तुमी ताका दोण म्हणटात जावं ताजेर जाय. ताजे उपरांत बस धरूंक जाय. त्या वेळार बस आतांच्या बरी न्हय, कांय 1.5 वरां की 2 वरां बस जायत. त्या बसार त्रासी वचूंक सारकी 4 मैलां, तेन्ना किलोमिटर ना 4 मैलां म्हळ्यार सुमार कांय 5.5 किलोमिटर जाता की हांव नेणा. ताणें तें वचून गेलो, देंवलो. थंय ताणें उजव्या वाटेन वचूंक जाय. म्हज्या आवयच्या घरा वचूंक वेताना थंय हें मेळटात, शेतां मेळटात, गादे म्हणटात पळय तुमी ते. ताका ते मेरो आसतात. आनी हो जाणा तें तिचें घर कित्याक म्हळ्यार म्हज्या बापायच्या मावळ्याचें घर त्रासी. न्हय आवयचो मावळो, ताचो मावळो न्हय, आवयचो मावळो. मावळेचें घर त्रासी. तो पयलो थंय गेला ल्हानपणांत. पूण हांव जाणा हो गेलो. वाटेर एकलो आनी एकटो मध्यम वर्गाचो मनीस, सादो मनीस चलोवन वेता. आतां मेरेर तुमी जाणा एकल्याक मात चलोवंक जाता न्ही. आनी त्या मनशाक हाचें तोंड दिसना म्हणटच हाणें कितें केलें, हो सकयल देंवलो, गाद्यान शेतान देंवलो आनी ताच्या मुखार परत्यान वचून मेरेर चडलो आनी तो गेलो. आनी गेलो आनी वचून आपणाची वळख सांगली. थंय कोण आसली? ताची मुखली सासूमाय म्हळ्यार म्हज्या आवयची आवय आजी ती आसली आनी तिची भाव भयण सकट आसली. तिणें म्हणलें बरें येवन बस. तांकांय हाची वळख ना. सारकें. हाणें वळख सांगली, बसलो बस म्हणलें. थोड्या वेळान म्हज्या बापायची वकात म्हळ्यार म्हजी आवय आयली. तिका त्या वेळार 15-15.5 वर्सां प्राय. एक ग्लासांत हून कॉफी घेवन आयली आनी हाडून थंय ताच्या मुखार थंय दवरली आनी भितर गेली. म्हज्या बापाय म्हणटा तें अशें दवरतना आपणें तिचें अशें तोंड पळयलें. ओ एक निश्पाप इनसंट म्हणटा पळय तोंड सोबीत अशें तें पळयलें. कांय उलोवणें ना दोगां मदें, कांय ना. कॉफी पियालो, बरी कॉफी पियालो. आनी पियेताना तो वाटेर पळया शेतांत एक दादलो मेळ तो आयलो. तो कोण? हाचो मांव. त्या मांवाक कोण आपणाचो जावय म्हणल्याची वळख ना आनी जाव्याक मांवाची वळख ना. घरा आयलो, कुंदापूर आयलो फाटीं. हांवें विचारलें हें हां पळयलें मरे चेडवाक? हय. आतां कितें म्हणटाय? एकदम बरी. कित्याक बरी म्हणटाय? एक म्हणल्यार ती आयली, घागरो बाजू घालून आसली, तोंड पळयलें, तोंड पळोवनूच म्हाका कळ्ळें ही एकदम बरी. आनी कॉफी तरी सांगचीच गरज ना, इतली बरी कॉफी. हांवें म्हणलें हें आतां कळ्ळें मू तुका?
हांवें तुज्या खातीर बरें चेडूं सोदलें. काजार जालें आमचें. मागीर थंय मुंबय थंय कोट्रींत रावचें. चड म्हजो बापूय आनी म्हजी आवय ती एका इतली म्हजो बापूय मुंबय हांगा आयल्यार तो आवय ताका दोळ्या मुखार जाय परतें परतें आपोवचें. तिचें नांव बजिलिया आनी आपोवचें बेसी बेसी ये हांगा बस. कित्याक बस न्ही हांव आतां आयलां. कितें करूंक आसा कांय ना. तूं बस तुजें तोंड पळयता उलयता. आनी इतलो एक मोग मरा पर्यंत पळया एकामेका पळोवना. चेडवाच्या वाट्याच्यांनी चेड्याक पळोवंक ना. चेड्याच्या वाट्याच्यांनी चेडवाक पळोवंक ना. आवय पळयलां. आवय खबर आहा तांणी ठरयलें न्ही पूण काजार उरलें. हाचें कारण कितें. हांव लोकांक म्हणटा तांचो देवाचेर आसलो तो भावार्थ तांचें तें मागणें एकठांय दवरलां. म्हणटच काजारी बेस भोव कठीण बेस हें हांव म्हणटां. म्हज्या काजारी पाद्रीच्या बेसा परस काजारी बेस कठीण हांव म्हणटां. हें प्रामाणीकपणान सांगता. पण आमकां एक फिरगत आतां हांव फिरगत जेन्ना पूण आतां चिंता हांव एका आमच्या जल्युताच्या घरांत आसा. थंय तर म्हाका नाका. हांवें म्हज्या वडिलांक सांगलां म्हाका आनी घरा धाडटात. म्हाका एक काम कर पसंद ना आनी एक काम विचारलें म्हाका धाडटात. आमी वचूंक जाता न्ही. वय पूण एक फावटी काजार जातच म्हाका वो नाका म्हाका ही नाका म्हणूंक जाता वय. जायना पळया. कमिटमेंट आसा. हांवें एक वस्त हाडटा अंतू वचून एक सदरी हाडली. हाडटाच हांवें पळयलें कितें डिफेक्ट आसा ती हांवें ताका वचून दाखोवं आनी सारकी ना म्हाका एक्सचेंज म्हळ्यार ते दितात. थोड्या शॉपांनी बील आनी आसा जाल्यार ते दितात. खूब वर्सां उपरांत न्ही एक दोन दिसां उपरांत व्हेल्यार तुका दितात. चडशे शॉपांनी चड वळखीच्या शॉपांनी ते एक्सचेंज म्हणल्यार आसा. ना म्हणून काजारी बेसान एक्सचेंज ना. म्हणून हो भोव कठीण बेस. हांगा देवाचें बेसांव आनी आमचो घाम आमचें साधन आनी बऱ्या मनशांचो सांगात म्हणल्यार काजारी बेस घट मजबूत उरता. देव बरें करूं फादर. निसायकी एक वर्ती समजणी आनी जाणवाय ह्या भासाभास कार्यक्रमांत तुमी दिली. तितलें मात्र न्ही तुमच्याच आवय बापयच्या काजारी जिविता विशयांत कशें देवाचेर भरवोसो दवरल्यान तें थीर उरलें आनी देवाक मानवचें मात्र न्ही मनशाक समाजीक मानवचें तसलें एक घराणें तुमचें जावन रुपीत जालें म्हूण तुमी भोव आपुरबायेन आमच्या विक्षका समोर आमच्या पळोवप्या संगी तुमी वांटून घेतलें. आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव बरें करूं विनोद बाब. काजारी सक्रामेंत भोव अर्थाभरीत भोव वर्तो भोव कठीण ह्या विशयांत भोव सोंप्या उतरांनी येदोळ पर्यंत ह्या भासाभास कार्यक्रमांत तुमची माहेत आनी तुमची जाणवाय आमच्या पळोवप्या संगी तुमी वांटून घेतली. परत एक फावटी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या बेसाचेर देवाची आशिर्वादां देवाची बेसांवां हांव मागतां आनी निरंतर तुमकां बळ भलायकी लांबावक देव फावो करून दी म्हूण हांव मागतां. आनी आज तुमच्या बापयचो जल्म दिवस सर्गराजान तो आसा ताचे खातीर आमी प्रत्येक तरान तांचो उडास काडटा आनी एक बापय जावन एक कुटुंबाच्या ह्या वर्त्या एका जबाबदारेंत तांणी तांचो मोलादीक सांगात तांणी दिला. मौल्याधारीत जिवीत तुमकांय लाभयला. ह्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. देव बरें करूं. मोगाच्या पळोवप्यान काजारी साक्रामेंता विशीं दीर्घ संवाद आमी हांगासर चलोवन व्हेलो आनी ह्या संवादाद्वारे काजारी बेस कितलो पवित्र कितलो कठीण आनी खंयच्या रितीन समस्या उपजातात त्या समस्यांक परिहार कितें ह्या विशयांत एक आपुरबायेचे भासाभास कार्यक्रम आमी चलयले. तुमकां तें पसंद आयलें तर खंडीत जावन हेरां संगी तुमी शेअर करा आनी कमेंट बॉक्सांत ह्या कार्यक्रमा विशयांत ह्या एपिसोडा विशयांत एक कमेंट बरया आनी तशेंच आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करा. आमचो मुखलो अंको परत सादर जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग असोच उरोवन दी. आमचो बांद निरंतर वाडोवन दी. हांव विनोद गंगोळ्ळी बरयल्या ताळ्यान तुमकां म्हणटा देव बरें करूं. दिव्यवाणी